महानंद नायकाक पुलिशेन रिमांडार सोडप योग्य न्हय, ताका भायर काडल्यार बायलांच्या सुरक्षतायेक धोको आसा म्हणटकर पुलिशेन ताका एक दीस लेगीत रिमांडार सोडचो न्हय म्हूण मागणी गोंय शिवसेनेन केल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। तुमी 20 दिसांक भायर काडटा पळय, पॅरल दिता पळय, ताका लागून आमी ओपोज करता। कित्याक जे चेडवाक पळय, जे चेडूं ऑलरेडी विटनस आसा ताका ते ऑलरेडी भिवन कंप्लेन बी करून ते हालता कळ्ळें न्हू। समज तो फाल्यां येयलो, गॅरंटी कितें दिता पुलीस, कितें ते चेडूं सेफ आसतलें म्हणून। तो फाल्यां पळोवनूय वचूंक शकता आनी पळोवन गेलो जाल्यार तेजी सेफ्टी कोण करता, तेजी गॅरंटी कोण घेता? एक जाल्यार विटनसांची गॅरंटी, दुसरी हेजी तो पळोवन वयतलो पळय ते। सो आमी विचारूंक शकता की ताका 20 दिसांक खंयचे बेसिकाचेर सोडटा पळय ते। 5 दीस कित्याक सोडटा तुमी ताका? एक दिसाक बी ताका सोडप न्हू, ताका भितरूच दवरप। रिस्की आहा ते, खूब रिस्की आसा। त्या विटनसाचो जीव रिस्कान आसा, तो भायर सुटप म्हणल्यार तेजो जीव रिस्कान आसा। सो आमकां फक्त इतलें जाता, तो भितर रावल्लो ताका भायर काडप ना। शिवसेनाचे आमचे रस्त्यार न्हू, रस्त्यार आमी सगळे गाडयो वाड्यो बंद करून उडयतले। पुलिसांक देखून आमी भायर भोवंक दिवचे ना, कित्याक आमची सेफ्टी, लेडिसांची आमची सेफ्टी आसा। आणि हेका लागून आमी बायलांच ना, आमी खूब लोक फुडें सरलेले। कित्याक ती बायलां कोण रेप जावन मेल्या पळय, ती फक्त बायलां न्हू, ती आमचीय फाल्यां भयणो, आमचीय फाल्यां चेडवां जावंक शकता, आमची आवय जावंक शकता। कित्याक तेणें तांकां ट्रॅप करून मारला, चुकून मरोंक ना, ती चेडवां ट्रॅपान मेल्यात। हांव आमच्या शिवसेने तर्फे सांगू इच्छिता की आमच्या पुरुषांचोय हेका पाठिंबो रावतलो। कित्याक ही गोष्ट आसा फक्त बायलांची निगडीत ना आणि फक्त महिलाच हेच्यान इन्वॉल्व आसा अशें समजू नका। शिवसेना फूल फ्लेज ह्याच्या फाटल्यान आसतली। कित्याक महानंदान जे केला, इट वॉज नॉट एन भावनेन जाल्लो ते क्रायम न्ही, इट वॉज अ व्हेरी प्री प्लान मर्डर ऑफ सो मेनी इनोसंट गर्ल्स। आणि त्यो गर्ल्स हे आमच्योच सगळ्यो आसा, माता, भयण, बायल कोणी आसूं शकता।